बाबा बेगीन चाव पी आनी लिसांव करूंक बस. ओके मामा. बाबा हांव वेता नानीक बेजार करी नाका. ओके मामा. जीवी मनशाचे उमाणे फाल्यां पळोवंक ना कोणे तुका मेवत वो नातें देणे मेवतेलें दे मायज वोणे तुझ्या नशिबान निर्मिल्ल्या परमणे जिवी मनशाचे उमाणे हॅलो 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 दोवे नेसलेल्या मळबान काळ्या कुपाचें ठिकाण कुपा रोड्डोगस दुकान जमीन वयतातान सुखानी दूख बरें वायट हे जिवितान सुखानी दूख बरें वायट हे जिवितान सुजन कित्याक आमकां बरे भाशेन जियोंक दिनाय तूं बॉस हांगासरलो. सुजन ऐक तरी सुजन सुजन ऐक सुजन
मामा बाबा बाबा सोबीत फुलां फुलता कांय देवा गोळ्यान पावता जी बागेन सुत्ता कडक वतान भावता चुकोना के दीस नशिबांतले तशेंच घडटा चुकोना के दीस नशिबांतले तशेंच घडटा हे 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 आहा हे 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 आहा केदनाय ते हांसयता केदनाय ते रडयता वेळटो येतोच नशीब सगलें कळयता वायटांतल्यान जिवीत बरें सोदूंक शिकयता वायटांतल्यान जिवीत बरें सोदूंक शिकयता स्वताच तुका पळयता तूं हांगासर येवन एकलोच बसता तुज्या दोळ्यांनी पळयल्यार दिसता तुजे भितर एक व्हड तुफान उप्रासला तूं तुजेच भितर झुजता काळजांतलें थोडें दूख तर तुवें म्हाका सांगलें जाल्यार घडये तुजो थोडो पेज उणें जायत फादर जें केलां तें हांवेनूच केलां जें घडलां तें म्हाकाच लागून घडलां हांव म्हाकाच शिंटा फादर कित्याक हांवूच गुन्यांवकारी आमचो देव मोगाळ तो आमकां बक्षिता केदेंय व्हडल्या पातक्यांक बक्षिता तो केदेंय व्हडलें पातोक बक्षिता खरें म्हटल्यार आमी सगलीं पातकी आनी आमच्या पातकांक बक्षणी आसा फाडलो वेळ परत हाडूंक घडलोलो जाल्यार हांव तो पूण तशें घडोना फादर फाटलो वेळ परतून हाडूंक घडना पूण तुज्या जिविताक नवी दिशा दिवंक जाता फादर म्हज्या जिविताची काणी हांव एक फुटबॉलर आसलो गोंयच्या एका प्रोफेशनल फुटबॉल क्लबाक घेवं इंडियेचे नॅशनल टिमीक घेवंक म्हजो आवडो आसलो म्हज्या खेळाक लागून हांव एक फामाद जावंक पावलो पूण एका एक्सिडंटान म्हजो पांव मोडलो आनी म्हाका फुटबॉल सोडची पडली एक्सिडंटाक लागून हांव एका पांयान लेजाद जालो म्हजो फुटबॉलाचो करियर काबार जालो तें नांव एका चेडवाच्या मोगान आसलो म्हजो फुटबॉलाचो करियर काबार जालो म्हणून ताणें म्हाका सोडूंक ना तें चेडूं म्हजे लागीं काजार जालें थोड्या तेंपान आमकां एक भुरगो जल्मलो सगलें बरें चलो पूण थोड्या वर्सां उपरांत सगळें काम म्हाकाच करचें पडटा तूं फकत फोनाचेरूच राव आनी काम ना न्हू तुका घरांत रावूंक पासून म्हाका बेचार आयलो हो एक आसा दादलो तो फोनार आनीक तूं न्हीद तूं हें कर बाबा मेकन मेकन येता यो बेगीन फोन दी तो हांगा तूं एक आसा आनी तो एक आसा तुंय
मेकन म्हजो फोन रे. मामान वयला. मामान वेला कित्याक? म्हाका खबर ना. बरें ना कितें तें. तुका सांगलेलें हांवें उदकाचें आनी लायटीचें बील फारीक कोर म्हणून. आजून करूंक ना तुवें? उगडास ना. होय उगडास ना. करता कितें तूं घरान बसोन बसोन? आयज कोत्ता न्हय. लास्ट डे आयज. आख्खो दीस घरान बसोन बसोन आसता. रात जातूच पियेता. आनी कितें कोर म्हणटा? कोत्ता म्हूण सांगला न्हय. म्हाका बेजार आयलो तुजो. कितें मनीस म्हूण कोण जाणा सायबा. सुजान बील फारीक करूंक पयशे दिलेले न्ही तुका हांवें. ते मोडले हांवें. मोडले? सोऱ्याक मोडले? हांवें जोडपाचें आनी तुवें मोडपाचें? शा बेजार आयलो तुजो म्हाका. fed up of this. मेकन येता डॅडी. यो रे बेगीन. कितलो वेळ रे तुका? Kovacic has found Erling Haaland, and Haaland is not to be denied this time. He was utterly determined that that was going to finish up in the back of the net, and it does. Kovacic has been Hello? superb, always positive, always trying to get his front net कितें? through on goal, and that's a beautiful pass to the top man Haaland. It's Foden. And Haaland! कितें केलें रे तुवें? हांवें कितें केलां? मातशें सायडीर राव. कितें केलां तें तुका खबर ना? हांवें कितें केलां? तुका कांयच खबर ना? आगो जालां कितें तुजें? तुज्या बोटाची उतराची मुदी खूंय आसा? आसतलें भितर. कितें जालां? आसतली भितर? हाडून दी पळोवया. आलमारीन आसतली खंय तरी भितर. खूंय तरी आसतली हाडून दी. म्हाका पळोवंक जाय. म्हाका आगो खंय तरी. मागीर पळया तें. मागीर पळोवया. फोट कित्याक? फकत 10,000 लागून कित्याक केलें? कित्याक? म्हज्या नारी जायना तुज्या सांगाताक राव. हांव म्हज्या पुताक घेवन वेता म्हजे मायगेर. तूं राव हांगा एकलोच.
म्हज्या उतराची मुदी धरून 10,000 रुपया रीण काडले आनी ह्या कारणाक लागून आमच्या पुताक घेवन ते आमचें घर सोडून आपल्या मायच्या घरा गेले. He was utterly determined that was going to finish up in the back of the net, and it does. Well, I've got to say, Armitage has been superb, always positive, always trying to get his front net through on goal, and that's a beautiful pass to the top back Haaland. It's Foden. कोण रोलंड तूं रोलंड जायते तेंपांनी परत भेट जाली आमची. एका तेंपार आमी फुटबॉलाची सुरवात सांगातानूच केलेली आनी जायतो तेंप आमी सांगातानूच एकाच क्लबाक खेळले. पूण तूं एक फामाद प्लेयर जालो आनीक हांव लाचार जावन उरलो. आयकलां तूं आतां कोची जाला म्हणून. वय, हांव आमच्या क्लबाच्या अंडर-19 भुरग्यांक कोचिंग दितां. रोलंड, तुजो केव म्हज्या परस एकदम बरो आसलो. जरी तर तुका तो एक्सलेन जावंक नासलेलो जाल्यार आयज तूं एक फामाद प्लेयर जावपाचो. हांवूय, हय हांवूय. पूण आयज हांव एक कोट्या पयच्या सारको जाला. अशें तूं कित्याक म्हणटा? जें कितें आमच्या नशिबान बरयलां तेंच आमकां फावो जाता. नशीब? कोण बरयता हें नशीब? तोच न्हय. तूं जाणा आमकां चड दूख केन्ना जाता ती? जेन्ना आमी दोळे उगडून एक सपन पळयतात आनीक तें सपन तुट्टा, तेन्ना त्या सपना वांगडा आमी तुट्टात. मैदान खेळाचो जावं वो झुजाचो, जिखता ताकाच वालोर, हारता ताका न्हय. खेळाच्या मैदानार एकलो जिखता तो एकलो हारता. खेळ तो तेच परी झुजाच्या मोडार जिवीत झुजाक आनी खेळाक सोर जायना. पूण हांव एक मानतां, आमी जिवितांत तेन्ना हारता जेन्ना आमी आमकांच हारयतात. रोलंड, बरें तर हांव आतां वेता. म्हज्या कोचिंगाचो वेळ जालो. बरो करूं. कितें म्हूण सांगूंक सोदताय तूं म्हाका? हांवूच कित्याक? धवे नेसलेल्या मळबान काळ्या कुपाचें ठिकाण, कुपा रोड्डोगच दुकान, जमीन वयतातान. सुख आनी दूख, बरें वायट हें जिवितान. सुख आनी दूख, बरें वायट हें जिवितान. सोबीत फुलां फुलता, कांय देवा गळ्यान पावता, जीं बागेन सुत्ता, कडक वतान भावता. चुकोना के दीस नशिबांतले तशेंच घडटा. चुकोना के दीस नशिबांतले तशेंच घडटा. Hey, hey, hey. Ah, ah, ah. Hey, hey, hey. Ah, ah, ah.
केदनाय ते हांसोयता केदनाय ते रडयता वेळ तो येतोच नशीब सगलें कळयता वायटांतल्यान जिवीत बरें सोदूंक शिकयता वायटांतल्यान जिवीत बरें सोदूंक शिकयता ही बायक तुजी पोन्नी जाल्या वीक ती. पोन न्ही जाल्यार कितें जालें एक इमोशनल अटॅचमेंट आसा आमचो. जेन्ना पयलेच फावट हांवें प्रोफेशनल फुटबॉल क्लबाक सायन मारलेली तेन्ना घेतलेली हांवें जातलें स्टार्ट. बॉस रोनाल्ड तूं आनी एकलो हांगा फादर हांवें म्हजी बायक विकली फादर आनी बायक विकून हांवें म्हजी मुदी सोडून हाडले. हांव नको म्हजी गोरकान म्हाका बुकशितली काय ना ती. रोनाल्ड चुकलेल्यांक बोगसोणें आसा. तूं तिका सोंस सांग की तुवें तुजी चूक मानून घेतल्या म्हणून. आमचो धर्म आमकां शिकयता आमी चुकलेल्यांक बोगसूंक जाय. सगल्या चुकींक बोगसोणें आसा. हांव म्हणटा वचून तुजे बायलेक मेळ. एक पावट गेलोलो फादर पूण सोचमोक ना तें म्हाका. रोनाल्ड आमी प्रयत्न करूंक जाय. तूं परतून वचून तिका मेळ आनी जेरूल ती तुका बोगशितली. हांवें तुका खूब दूख दिलां. माफ कर म्हूण सांगो ना तुका पूण जाता जाल्यार म्हाका लागून तुवें इतलें केलां पूण हांवें तुज्या दोळ्यांनी दुकां हाडल्यात. हांव फक्त तांकां सांगूंक सोदतां म्हाका असो एकसुरो करी नाका. म्हाका हांव तुजो राव वर म्हाका तुज्या सांगाताक. हांवूय कुशाल ना तुजे बगर. वर म्हाका तुज्या सांगाताक. आय एम सॉरी आय मिस्ड यू. आय एम सॉरी. आतां आनी रडूय नाका. कितें करूं तसोच आय लव यू.
जाणाय फादर फुटबॉला बगोर हांवें आनी केन्ना कांय चिंतूंक ना. ह्या फुडें कशें आनी कितें घडटलें हांव नकळो. जेन्ना आमच्या मनांतलें जाता तेन्ना बरें, आनी जेन्ना आमच्या मनांतलें जायना तेन्ना तें अदीक बरें. तेन्ना तें देवाची येवजणी प्रमाणें आसता. आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें देव एकलोच जाणा. कित्याक देव आमच्या जिविताचो दोनी आनी आमी फकत जिविताचे राखणदार. देव आमच्या जिवितान बरें आसा तेंच कोत्ता. देवान तुका हो फुटबॉल खेळपाचो गूण दिल्लो. घडयेक आतां तुज्यान खेळोंक जायना, तुका आनिकूय गूण आसतले. आनी कसलो गूण फादर? चावी नासतना ताले नासता. केन्नाय त्या ताल्याची चावी सांडटा, ती तुवें सोदची पडटा. कांय फावटी आमी खूद त्या ताल्याची चावी सोदून काडची पडटा. पूण कशी फादर? म्हज्या लागीं तर आनी कसलोच टॅलंट ना. बरोवपाक लायक जाता म्हाका आनी केन्ना केन्ना बरयता हांव. स्टोरी टेलिंग लायक जाता म्हाका. म्हणटोच तुज्यान एक बरो बरोवपी जावंक जाता. ह्या गुणा उदेशी तुज्यान फुडें वचोंक जाता आनी एक बरो व्हडलो बरोवपी तुज्यान जावंक जाता. जाणाय दोरयाची ल्हारां जेन्ना थोडी एक मारतात तेन्ना तांकां पळोवन जीव दादोसता. पूण जेन्ना दोरया उत्सामोळ जाता तेन्ना तींच ल्हारां अदृश्टी जावन आपल्या सांगाताक सगळेंच घेवन वेतात. आमच्या जिवितांत केन्नाय तसलीं ल्हारां उप्रासतात, पूण आमी शांत रावत तर तीच ल्हारां सुखाची जातात. काजाराच्या दिसाक आमी भास दितात, सुखान तशें दुखान. पूण दूख येतोच सगलें विसरतात. पावसाचें उदक तें दोरयांत पडलें जाल्यारूय ते दोरयाची उदकाची कारसाण उणी जायना. कित्याक काय? आमी चिंतात तें सगलें जालेलें जाल्यार देवाचो उगडास कोणूच करचो नासलो. आमी सुखांत आसता तेन्ना देवाक विसरतात, देखूनच आमचेर दूख येता. देवाचो उगडास करूंक आनी देव आपूण ह्या संवसाराचो धोनी म्हूण दाखोवन दिता. फादर, हांवें म्हजी स्क्रिप्ट तयार केल्या आनी हांवें ताका नांव दिलां गूड फ्रायडे. गूड फ्रायडे? ओय फादर, ही काणी हांवें म्हजे कश्ट जेजूच्या कश्टांनी मिसळ केल्यात. जाणाय फादर, फ्रायडे ह्या दिसाक म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण घडलां. हें पळय, मनशाच्या जिवितान वयर सकयल जाताच. जशें दोरयान सुकती आनी भरती आसता, पूण तो दोर्या सदांच शांत आसना. केन्नाय त्या दोरयांत वादळ मोड आसता. जसो दोर्या तशें आमचें जिवीत. म्हणटात न्हय, कश्टा विरीत मुकूट नासता आनी कोणाक तो फावो जायना. सारकें फादर, ह्या तुज्या उतरांनी खूब स्वत आसा. तुज्या उतरां वरवीं हांवें म्हज्या जिविताक एक नवी दिशा दिली. नवी दिशा? ओय फादर. एकदम बरें. ही तर खुशालकायची खबर. नवी दिशा घे आनी फुडें तुजें पावल मार. जें घडटा तें बऱ्याकूच घडटा अशें म्हणटात. गुडास आसा न्हय तुका? पयलींच फावट आमी जेन्ना एकामेकाक मेळ्ळीं तो दीस फ्रायडे आसलो. ज्या दिसाक जेन्ना आमी एकामेकाक काळजाचो गुट उक्तो केलो तोवूय दीस फ्रायडे आसलो. आमचो पुतूय फ्रायडेयाकूच जल्मलो. आनीक जेन्ना आमी परत एक जाल्यात तोवूय दीस फ्रायडे. फ्रायडे आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण घेवन आयलात.
इट्स लायक गूड फ्रायडे फॉज. रात कितलीच लांब आसूं सकाळ जाताच. आमच्या जिवितान काळोखी रात सोंपोन दीस उदेला. जेन्ना मळबार कुपां येतात तेन्ना काळोख सो जाता, पूण कुपां नासतना पावसूय जोडना. आमच्या जिविताची नवी सुरवाती. मेकन बरे आसात रे कुरकुरे? हें कितें गो? तुवें खालें आनी हांवें खालें एकूच तें. पयलें केन्ना सांगूंक ना तुवें म्हाका? तशें तर बरें आं.